हरिगुरुभ्यो नमः. मुलकी नरसिंहदेवाक पांय पडताची आमगेले शम्यमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरणाक नमस्कार करताची श्रीमद भगवद गीताचे फर्स्ट चॅप्टराचे आमी 27th आणि 28th श्लोका पळोवचार आसा ते. काली 22nd January 2024 सगळे भारतवासीक एक मस्त श्रेष्ठ जावन आशिल्लो दीस. आमगेले रामलल्लाले प्रतिष्ठा महोत्सव आमगेले अयोध्या भूमींत चंद राम मंदिर जाला. अयोध्या म्हळ्यार एक पूडी कशी आशिल्ली की पॅलेस आमी दोळ्यान पळयनी जाल्यार आमी जिवंत आशिल्ले कालांत तसले एक अयोध्या पुनर्निर्माण करून आमगेले श्रीरामचंद्राला मूर्तीक ते प्रतिष्ठ केला काली. पुराय जनाक भारी संतोषा दिसू. काली पळयतना पुराय जनाल दोळ्यांत हांवें एक संतोषाचे म्हळ्यार हर्ष रितीरी तांगेले ते आनंद बाश्प पळयलेले आसा. पुराय जनाल दोळ्यांत उद्दा देवला म्हळ्यार तितलो खोशी आमगेल रामू वापस आमगेल अयोध्यांत आयलो. ताका म्हळ्यार एक चंद एक अयोध्या मंदिर सृश्टी जाला म्हूण वापस सृश्टी केला म्हूण. तशी पुराय जनाल बरेपणाक खातीर सर्वे जना सुखिनो भवंतु म्हूण मत्ताची आयचे आमगेले फर्स्ट चॅप्टर आमी मुखार या. भारी चंदायेरी वतरस श्रीमद भगवद गीता पुराय जने अर्थ करून घेया. ती कुरुक्षेत्र युद्धभूमी विशया सांगल्या. आतां श्री कृष्ण परमात्मो अर्जुनाक किडयता चिकेची ताका किडोवचा स्टार्ट करता. म्हळ्यार विष्णू परमात्मो अंत जन्म कृष्ण जावन जन्म घेवका जाल्यार तागेलो केलो उद्देश आसा. सगळे जगत्याक ताण भगवत गीता उपदेश दिवचार आसता. त्या दिवका जाल्यार ताका कोणूय पुणी जावका न्हय. तशें अर्जुनाल मुखांतर आमकां ताणें गीतोपदेश दिलेलो आसा. ह्या पवित्र ताणें ते कसो उपदेश केला ते कोरका जाल्यार अर्जुन तागेले मन द्वंद्व कोरून सोडता. म्हळ्यार सुरवेक ताका एक नांव दिता. आतां मुखावेल श्लोकांत आनी कसं नाव दिता म्हणून ऐकूया. म्हळ्यार संजयान अंत भितर सांगला खंयची रितीरी तो तागेले फ्रेंड जो तागेले मस्त आत्मीय जावन आशिल्लो भक्त ताका पार्था म्हूण आपयता म्हळ्यार प्रिताल पूत म्हूण. मुखावेल श्लोकांत संजयान ताका विंगड नांवारी अर्जुनाक विंगड नांवारी मेन्शन केला. ते कसं खातीर म्हणून आमी ऐकूया. अभय प्रसाद 27th श्लोका तुमगेल्या एद्राक आतां सांगता. ओम तान् samīkṣhya kaunteya sarvān bandhūn avasthitān kṛipayā parayāviṣhṭo viṣhīdann idam abravīt. Shri Krishna says to Arjuna to see the people who are there among Kauravas in the battlefield. They are all his relatives and the well-wishers. Arjun, the brave warrior, was ready to punish these Kauravas, and seeing them as relatives, he became fearful. There are two meanings to become fearful. One could be cowardice, but Arjuna was not a coward. He was fearful because his own cousins, his own brothers and relatives were in the battlefield. He started thinking about his relatives that this is going to lead to a big destruction, and so his bravery started to become weaker. Why was this? There was an emotional block. He had that physical body attachment. म्हळ्यार तो एक मनीस म्हगेले कजन्स हांव एकलो म्हळ्यार ते एक बॉडीली अटॅचमेंट. बॉडी आनी सोल म्हळ्यार आशिल्ले डिफरंट म्हळ्यार आमकां एक डिटॅचमेंट जावका. बॉडी विंगड आमी प्रती एक जन्मांत आमी दुसरे एक बॉडींत द सोल गोज इन टू अ बॉडी. इट कुड बी अ ह्युमन बीइंग, इट कुड बी एनी एनिमल ऑर एनीथिंग एनी लिविंग बीइंग. तशें आसतना अंतू ताणें ते एक अटॅचमेंट फिजिकल अटॅचमेंट पळोवन ताका इमोशनल ब्लॉक जावचे स्टार्ट जाता. ही गेट्स कन्फ्युज्ड अँड ही वॉन्ट्स कृष्णास एडवायस एट दिस मोमेंट. कितले चंद कोण ह्या श्लोकांत ते कृष्णान ताका द्वंद्वा घाल्ले. सुरवेक पार्था म्हणून सांगताना अंत भितरी आनी मुखावेल श्लोकांत ताका काउंतेयाḥ म्हूण एक सांगूस
kaunteyaḥ म्हणताना कुंतीला पूत म्हण ताका तागेले रिलेटिव्स तागेले कजन्साक पुराय कौरवादिकान आशिल्ले ते कुरुक्षेत्रांत युद्ध भूमींत पळयलेले जाना पळोवन ताका मस्त आनी खंय माय स्टार्ट जाता. असले म्हगेले पुराय लेखतल्यांक ते आशिल्ले सैनीक तांगेले फॅमिली तांगेले कुटुंब कसो जायत तांणी पुराय मरतात म्हूण ताका एक नमून द्वंद्व परिस्थिती सुरू जाता. ते स्टार्ट जाल सत्ताना ताका तागेले ते धैर्य कसो आसा ते कुंदूच्या स्टार्ट जाता. ते अगूर ते उणी जावच्या प्रारंभ जाता. आतां 28th श्लोका अभय प्रसाद तुमकां सांगून दाखयता. ओम अर्जुन uvācha dṛiṣhṭvemaṁ sva-janaṁ Krishna yuyutsuṁ samupasthitam sīdanti mama gātrāṇi mukhaṁ ca pariśhuṣhyati. Arjuna said, Krishna, look at my own people who are in the battlefield, and they are all eager and ready to fight. Looking at them, my limbs are trembling, my hands and legs are trembling, and my mouth is drying up. Emotions due to attachment, which we consider as the connections with the body, and tangled in attachment, we become very, very emotional. Yeah, Shlokanto 27th आणि 28th श्लोका कनेक्टेड जावन आसा. अर्जुन सांगता, कृष्णा पण मिगेले स्ವಂತ जान म्हळ्यार मिगेले रिलेटिव्स कजन्स आनी पुराय येद्रांत भुंयचेर युद्ध भुंयचेर आसतना म्हाका तांकां पळोवन हांव मिगेले हातपाय कडकडतरस म्हण त्या भंयाच्या जेरणे एक माय पासारी हांव तांकां दिवश मरवतरस मिगेलेची मंताळ चेरडू मरतात अंत मिगेलेची पग्रमाव जावन आशिल्ले भीष्म पितामह जावन आशिल्ले मिगेले टीचर्स आसात ती द्रोणाचार्य जो आनी कोणकोणकी पुराय सुमार चेरडू तागेले कजन्साल चेरडू तांगेल चेरडू पुराय जने आनी सोल्जर्स इतली जाण आसतना म्हाका जायना कृष्णा मिगेले हातपाय कडकडतरस मिगेले तोंड सुकला म्हाका ಒಟ್ಟು एक नमून कसकी जातरस युद्ध भुंयचेरी म्हूण ताका माय पास विपरीत जेरी स्टार्ट जाता. ताका युद्ध करूकच ताका एक नमून त्राण लागलावरी जाता. तशी आईचे 27 आनी 28 27th आनी 28th श्लोकांतू द्वंद्व परिस्थिती रे आसा अर्जुन. अशी नवा आमगेले जिवनांत आमी कितलेय चांग कार्य करतर आसतना जो आमी एक चांग उद्देशार वतना कोणेय एकली आमी एक कमेंट्स आयकतात. आमके कोणेय जो चांग कमेंट सांगले हनुमंतावरी ताका आनीक एक बल आनी धैर्य चड येतके म्हळ्यार तूं भारी बुद्दोन तूं मस्त ब्रेव तूं मुखार वच्ची येता म्हणून युजली आमी चेडूवांक करतात. आ चेडूवांक सांगतात आमी तूं बुदोवंत रे तुज्यान करूं साध्य म्हणजे म्हळ्यार खंडीत चेडूंक करतात. तेंची कसल रे तूं इतलो तूं सम्माकार न्ही आनीक कसो तूं प्रेजन ना म्हळ्यार तांकां आनीक तग्गू केल्या वरी जाता. तांगेलो कॉन्फिडन्स लेवल डावन केल्या वरी जाता. केन्नाकय आमी तें करून जांतू एक हिंट आसा भगवद गीतांत आमी खंयच्याय मनशा लागीं आमी एक ट्रू फ्रेंड जो एक ट्रू रिलेटीव जावन आसल्यार त्या पर्सनाक आमी खंयचे रितीर चांग करता म्हूण पळोवका नक्क जालेले कमेंट आमी दिवच्या वचना जे डिपेंड्स हांगा कृष्णान केलेले तेची कृष्णान अर्जुनाक कोंकिलेले पळय फस्ट पार्था म्हूण पळय कोण पुराय युद्ध भुमींत आसा ती तुगेले एद्री जावन आशिल्ले तुगेले लेखतले म्हूण तदन अर्जुनाक इमोशनल ब्लॉक द्वंद्व परिस्थितीर हाण घालता. अंतू कृष्णाल एक चांग उद्देश आसा तसन म्हळ्यार भगवत गीता उपदेश करता म्हूण चांग उद्देशा निमित्ती जाल्यार आमगेले मनुष्य जल्मांतूय आमगेले उद्देश चांग जावन आसल्यार ओके जाल्यार टॉक आसले वॉक आसले म्हूण आमी वायट कमेंट केन्नाकय दिवचे नज आमी ताजे बदला सायलेंस इज गोल्डन म्हूण वॉचफूल जावन आसता. केन्नाकय दुसरे आमगेले फ्रेंड्स जो कोणय आसल्यार आमी तांकां चांग रितीरी तांगेले मुखा वयले चांगपणा खातीर चंद उतर उल्लका. तशी आयचे आमगेले 27 आनी 28 श्लोक सांगताची आयचे
एपिसोड आम्ही हंग मुक्ताय करताती. सर्वे सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.